की अशें जालां आनी तुमच्या चल्याक एडमीट केला हॉस्पिटलान म्हणून आनी मागीर हांव सकाळीं आयलें सर पळोवपा खातीर. तसो बरो आसा पूण ताका लूज मोशन आनी उलटी जाताली तेका भरपूर आनी राती फिवर बी आयिल्लो. ते म्हणटा की आमी बिरयानी खाली आनी जाली म्हणून अशें म्हणटाले. आमकांय सारकें खबर ना न्ही. टोटल कितले भुरगे आसा? 80 भुरगीं आसा. आनी एडमीट कितले जाण आहा हांगसर 7 जाण काय 6 जाण कितें आसा हॉस्पिटलान? आनी तेंचे पेरंट्स बीन येयले? तें कांय खबर ना सर म्हाका. हांव म्हज्या चल्या वांगडा आमकां कळ्ळें न्ही राती. मागीर सकाळीं हांव धांवून आयलें पळोवपाक. आतां कसो तुमचो? आसा बरो आसा पूण लूज मोशन मातशें चालू आसा. एक 4 फावटी कितें जालें तेका सकाळच्यान 4-5 फावटी पूण उलटी जावं ना आनी ट्रिटमेंट चालू आसा न्ही सलायन लायत आसा बरोबर. Actually, the issue is not been officially reported to me yet, but from some sources, I just came to know today afternoon that few students from Goa Shipbuilding College are being admitted in hospital on account of food poisoning. Actually, even we don't know the exact cause of food poisoning, but I have already given instructions to PIM Mormugaon to find out the cause, and I'll be also calling the in charge of that college to know the exact cause of food poisoning.